नमस्कार, पोया प्रुडंट खबरो। मडकयकाराक इम्पोर्ट केला ते म्हाका कोत्र गेले तरी वोगी राविल्लो, मात म्हजे नांवान फट खपोवन घेवचो ना। प्रकरण वयर पावयतलो, श्रीपाद भाऊन पर्रीकाराक केलो एक्सपोज। संवसारा बरोबर गोंयकाराची नातलां, घरादारांनी इगर्जेचेर सजावटीच्यो लायटी, तरेतरेची गोडशी, नक्षत्रां, सांता क्लॉज, घराघरांनी सजले गोठे, येशूचो जल्म सुवाळो। भीक नाका कुत्रो आवर, सरकाराचो आरटीआय कारभार, विधानसभेत आमदाराक एका पानार जाप, मात आरटीआय अर्ज भोंवडयतात, 80 वयर खात्यांनी फक्त करस्पॉन्डन्साच्यो राशी। आणि जीएमसीत सुपर स्पेशलिटींची बातां, ईव्हीपी मशीनाक ना वाली, 70तलो एक बापूय 10 म्हयन्यांच्या पुताक घेवन झरयता जीएमसीचे हुमरे, सरकाराच्या हेल्थाचो ग्राउंड झिरो दशा एक्सपोज। मडकयकाराक कुमारजुव्या बीजेपीत इम्पोर्ट केला ते आपल्याक कोत्र गेले, तरीकूय आपूण वोगी राविल्लो, मात म्हाका विश्वासात घेतिल्लो म्हूण कोण जर म्हज्या नांवान फट खपयता जाल्यार हांव प्रकरण वयर व्हरतलों म्हूण खासदार श्रीपाद भाऊन पर्रीकाराक एक्सपोज केलो। मडकयकाराचे सगळे डिसिजन जाले उपरांत फक्त फॉर्मालदाद म्हणून आपल्याक सांगलां, ताका कोण विश्वासात घेवप म्हणटा, आसत जाल्यार ते फट म्हूण भाऊ म्हणटा। मडकयकाराचे एंट्री उपरांत कुमारजुव्या बीजेपीचे विजय संकल्प मेळाव्याक श्रीपाद भाऊय ना आनी ताचो पुतूय ना। थंयचे मूळ बीजेपीक वा भाऊच्या कॅम्पाक कोत्र गेला काय विचारल्यार पर्रीकार मिडियाक कितें सांगता पळयात। कुमारजुव्या मीटिंग जाली तुमची थंय श्रीपाद नायक आनी ताचो भुरगो उपस्थित नाशिल्ले, तो म्हाका बॉयकॉट हांव कशें तशें न्हय एज फार एज श्रीपाद इज कन्सर्न, he has been totally in confidence before the decision is taken. आता तो कित्याक पावना तुका ताका विचारता, I cannot answer for someone else. आपल्या नांवान बंडला खपयता म्हूण भाऊचे सणकले, ताका सांगला ती खंय फॉर्मालदाद, सगळे थारतगूच ना। कितें आसा, सगळे कन्फर्म ठरतकीर मागीर म्हाका सांगलां आनी म्हाजें मत हांवें रोखडेंच ताका सांगलां की हें चुकीचें आसा म्हणून। लक्षात आयलें, त्या वेळी सांगूंक जाय आशिल्लें तेणें, सांगलां तेणें सगळें जातकीर कन्सर्ट केन्ना म्हणटात, केन्ना जेन्ना विशय जो जेन्ना सगळ्या सुरवातीकूच जेन्ना सगळे कन्सर्न करतात कितें करूया अशें काय ना न्ही, तेणें ठरयलां आनी नंतर सांगलां आनी मागीर म्हजें ताका सांगलें की हो विशय चुकीचो आसा म्हणून आमी करप ना म्हणून। शेवटी तेणें जर ठरयलां आसतलें जाल्यार मागीर हो तेजो निर्णय आनी आमकां कित्याक तातूंत इन्क्लूड करप। कुमारजुव्या बीजेपीच्या मेळाव्याक खंय भाऊक आपयलो पसून ना म्हणून तुमी मेळाव्याक वचपाक वचूं ना? वचूं ना, म्हाका सांगूंकूय ना, मेळाव्याक तुमकां आपोवंकूच ना ते। बीजेपीच्यो भितरल्यो गजाली वाऱ्यार नाका म्हूण खंय तो वग्गी आशिल्लो, मात पर्रीकारान खंय अती केलें, ताका आतां उलोवप चुकना। शेवटी कितें आमी शेवटी पार्टीचे हेका लागून हांव पेसा वचूं ना। आतां हे तुमी चुकीचें सांगता म्हणून कित्याक म्हजें मत नाशिल्लें हेंय सांगूंक जाय न्ही। तुमी सांगलें तें जालेंच, परंतु ताणें म्हजें रिएक्शनूय सांगूंक जाय आशिल्लें न्ही। भाऊ खंय हो विशय आतां बीजेपीत वयर मेरेन पावयतलो, केंद्रात हो विशय तुमी पावयतले अशें केलें म्हणून विशय आमी कळयतले हे पक्षाच्या विचारसरणीक धरून ना। आणि जेन्ना अध्यक्षपदाची निवडणूक जावपाची आशिल्ली फाटल्या वर्सा, तेन्ना पक्षाच्या सिनियर कार्यकर्त्यांनी अध्यक्षान म्हाका सांगिल्लें की तुका आमी प्रॉस्पेक्टिव्ह कॅन्डिडेट म्हणून ह्या मतदारसंघाचो पळयता, भारतीय जनता पक्षाचो, आनी ताकाच लागून तुवें हें अध्यक्षपद आतां घेवन फुडें काम चालू करपाक जाय। आनी त्या हातूंतल्यान हांव अध्यक्षपदाची जबाबदारी हांवें थंय स्विकारलेली। आनी आज मडकयकार, पांडुरंग मडकयकार जो आसा, ताका फाटल्या 2 म्हयन्या पयलीं ह्या पक्षान भितर घेवपाचो एक निर्णय जालो, अफवा जाली आनी काही दिसा पयलीं तो निर्णय जालो। ह्या निर्णयाचें आमी पयलींच ह्या निर्णयाक अपोज केल्लो आसा आनी ह्या मंडळाच्या मॅक्झिमम कार्यकर्त्यांचो ह्या निर्णयाक अपोज आसा। आनी म्हाका अशें दिसता की मडकयकाराक भितर घेवन ह्या कार्यकर्त्यांचेर सगळ्यांचेर अन्याय जाल्लो आसा।
त्यामुळे म्हाका दिसता की पार्टेन ही चूक किंवा हो अन्याय जो आसा तो कार्यकर्त्यांचेर करचो न्ही. माविनाक बीजेपीत घेवन बीजेपीन एक कांड केला. आता कुंभार जुव्या मडकयकराचे एंट्रीन दुसरें कांड. इम्पोर्टेड आमदारांचेर आता बीजेपीत भायर आनी भितरूय खतखत्ता इतलें खरें. मिडिया धरून बीजेपीतलो आनी बीजेपी भायलोय दर एकलो बीजेपीचे एपिलेट बोर्डाक टार्गेट करता. इतले मजगतीं सुत्रां सांगतात ते प्रमाण ह्या सगळ्या बोवाळांत श्रीपाद भाऊचो चलो सिद्धेश नायकाक एमजीन कुमार जुव्या एमजीच्या तिकिटा खातीर ऑफर दिल्या. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. आयतारा सावन संवसारा बरोबर गोंयकाराची नातलां सुरू. घरादारांनी इगर्जीचेर सजावटीच्यो लायटी, तरेतरेचे गोडशांचे जिनस, केक, नक्षत्रां, सांताक्लॉज. नातलां म्हणल्यार येशूचो जल्माचो सुवाळो. राती 12 वरांचेर येशूच्या जल्माचे परबे उपरांत संवसारभर नातलांची सेलिब्रेशन सुरू. मध्यान राती इगर्जींनी मिडनायट मास जालें आनी उपरांत नातालांच्यो कार्यावळी सुरू जाल्यो. फुडले 8-10 दीस आतां नातलांचो मोड. Teatrze zuvorvi, teatrze zu sanata, teatrze zu tai, povitrat mencha ek pornan, sor podvedar bapa, sor bondonani voi botuka, sasna cha sasna. Merry Christmas! Merry Christmas! Merry Christmas! Merry Christmas! Don't take a drop, don't go to the tent, don't take any back. Put your hands up in the air. Put your hands up in the air. घेऊया एक ब्रेक.